याज्ञिका की औकात दिवंक सगळीं आमी उबी रावया. तुझी सुशी आयल्या दुनिया मोसो तुझी मागो काम बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावें आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगान रोचता आनी आख्खे पृथ्वी वयली बी आसती सोर्व झाडां आनी बी आसलोली फळां दितले सोर्व रूख ताच्या उदार पोसणाक दिता. अरण्यान भुकेक सांपडलेले पोरजेक मान्ना दिवन पोसता. नव्या करोरान जेजू मनशाची तोरेची भूक निवारता आनी आपुणूच जिवीत दितलो उंडो जावन सोरोनात असलें जेवण पोरजेक वांटा. देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महादोन प्रांतीक याज्ञिका आनी तांचे निधीक भेटयलेलो आयतार पाडता. दर एक याज्ञीक मिसा भेटे वरवीं आमकां जिविताचो उंडो म्हणजे जिवो जेजू दिता. आमच्या याज्ञिकाच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना तांचे मुनियारपण फळापोरीत जावं म्हूण मागुया. तांचे पासत आमचे काळीज मन देवाक उबारतना ह्या मिसान मेळटल्या जिविताच्या उंड्याचे गोठायेन आमी नवसरलेल्या जिविता वरवीं देव कृपेन वाडत वचुया म्हूण मागुया. उंडो तो तुका म्हाका नव्या जिविताची वाट हें आमी ओळखून घेतना सबार पावटी चुकलेल्या खातीर असल्या दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोद पुरविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ते पासत पैगून सदांच सांगपार मारीक सगळ्या देवतांनीक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुरविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकलूत कर. सुम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सुम्या काकलूत कर. सुम्या काकूत कर. Shakti Raja Istak Sosari Solves Pora Deva Solgi Charaya Sol Porvedar Deva Baba Ami Tuka Namaskar Kotam Ami Tuka Dinwasta Tuja Turvoi Bova Pasor Ami Tuka Vakanta Somya Chisa Baba Jaya Somya Deva Shri Sasara
पादविकार कसो मीस गांवच्या लोकांक खातीर भिडोवंक जाय तेन्ना ते आमच्या गांवांत असलेल्या एक कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता मीस पिडयता भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर सगळे कुटुंबांचेर काजार जावंक येतेल्यांचेर जिंजोवन दिसपळटेल्यांचेर पिडेन कुश्टांत आडकुडींत असलेल्यां खातीर ह्या गांवची पड्डे सांज पयस आसा तांचेरूय आमच्या शेतां भाटांचेर जमनीचेर सुभाम देवाचो आशिर्वाद मागुया हे गांवचे जावं पाद्री मात्री आसा दुसऱ्या गांवांत भोंवतात तांचे खातीर मागता आनी आयज मागूंक लायला जोन दिसपळटेल्यांक खातीरूय मागता लॅरिसा एस्ट्रोसियो मायकल फेर्नांडीस टोनी मोरायस नेल्सन फेर्नांडीस तशेंच हिरकुलानो डिसोजा आनी ताकाय भलायकी मागूंक लायला गरीब भाशेन ह्या जिम्बाब्वेना आपलो जोन दिसपळटा तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमची एकल्याची मागणी हुस्के कोणती गोष्ट बाबाशेन दवरुया पाद्री खातीरूय मागतात आयज शेतांत गोवण्याचो दीस ही गोजीन वावुरलेल्या आमचे खातीर हांगा आदी वावरून गेल्ल्या पादविकारां पादकुरां दुसऱ्या आदार दितेल्ल्यां खातीर जे पाद्री मरून गेल्यांक तांकां शास्त्रीक शांती मागुया सर्वेश्वरा तुझ्या साकरांक पाव तुका उलो मातोल्यांक सदां दुलोबायन वागोय तुवें आमकां रोचल्याय हातूंच आमकां सांबाळटाय जें कितें बरें तें आमकां दी हातूंत दिताय तेतूंच सांबाळ उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. केच्या पुस्तकावेलें वाचप इस्रायलाच्या पुतादोआंची सगली उरपोंज मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हणलें इजिप्ताच्या देसांत सर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरोंक दिवंक नात तुमी थंय मासान भरलेलीं आयदोणांशी बसोन आमी पोटभर उंडे खातेल्यांव हे सगळे उरपोंजीक भुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या ओरेण्यान हाडल्यान. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें स्वर्गांतावन पावसा भाशेन हांव तुमकां उंडे धाडटलों. दर दिसा आपणाचो दिसपट्टोय ग्रायज एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी सुमूर्त सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें इस्रायलाच्या पुतादोआंशी हांव आयकल्यात. तांकां अशें सांग 2 सांजेचे वेळा मदें तुमी मांस खातोल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोन येतोलें. आनी अशें घडलें. सांजे लुवे उडोवन आयले आनी सगळें पेन्न्याच्या मोदें भरलें.
सकाळीं सगल्या पेन्या भोवती दोव पडलो. दोव उबोन वेतोच ओराण्यांतले सगळे जमनीर कोवळां भाशेन शिंकोवलेल्या दोवाच्या बर्फा इतली बारीक कितेंशीं दिश्टी पडलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुताधुवांनी म्हणलें, मान्ना मुणगे हें कितें? तें कितें तें तुमकां खबर नासली. मोइजेसान म्हणलें, तें तुमकां सर्वेस्पोर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुमचो जवाब, सोरेस्पोरान आपले पोरजेक सोर्गींचो उंडो दिलो. म्हणुया, सोरेस्पोरान आपले पोरजेक सोर्गींचो उंडो दिलो. जें आमी आयकलां, जें आमी समजोल्यां, जें आमचे पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी तांचे संस्थेक लिपोवन दवरचें न्हय, पूण फुडले पिणकेक आमी कळीत करूंक जाय. जवाब, सर्वेस्परान तोरी आसतना मळबाचे कुपांक ताणें हुकूम घालो. सोर्गींचें दारां तांणी उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसावरी ताणें मान्ना धाडल्यो. सोर्गींचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जवाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेक सोर्गींचो उंडो दिलो. मनशांनी केल्यो बलिश्टांचो उंडो. दादोशी जायसर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उज्या हातान जिखून घेतलोल्या पर्वतार आपले पवित्र देसान ताणें तांकां पावयलीं. जवाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेक सोर्गींचो उंडो दिलो. चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सोम्याच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारता. फुडाराक आनीक हलक्या मोनाच्या अणभवांतल्या पोरी जीव नाकात. क्रिस्ता विशीं अशें तुमी शिकूंक नात, कित्याक दुबावा विरेत जेजू सोवें आसा तें सोत तुमकां परगटलां आनी शिकयलां. म्हणूच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंडवण्या वरवीं पाट जायत वेता तें तुमचें आदलें पातकी सोयन सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मनाची सारकी नवसणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो खऱ्या बरेपणान आनी पवित्रतायेन रचलोल्या नव्या मनशांचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गार. Soy, 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 soñaré, soy, 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 estar allá, soy, 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 pavitra सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय नासले म्हूण लोकांक देखलें तेन्ना तो लोक ओड्यांनी चडोन जेजूशी सोदीक काफारनाहूमांत आयलो आनी तो तांकां तोडीर मेवलो. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगता, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यान. खावन सोदता तसल्या काणां खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या काणां खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्याक कसली खुणां करून आमकां दाखोवची? तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना केलो, तांणी तांकां सोर्गींचो उंडो खावंक दिलो, अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगता, मोजेसान तुमकां सोर्गींचो उंडो दिवंक ना, तुमकां खरो सोर्गींचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गांत हांव देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शेवटचो मानें. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भावबंदो, आयज ह्या साद्या काळाच्या उठराव्या आयतारान आमकां जेवणाची व खाणाची खबर मेवता आनी तेच बरोबर आयतार आयज गवण्यां खातीर आमी पास्टर्स डे म्हूण समारंभता. कांय वर्सांकूय आदीं एका गांवांत भुंयकाप अर्थक्वेक जाली आनी जायतीं खंय बिल्डिंगां मोडोन गेलीं. आनीक अशेंच एक बिल्डींग मोडोन त्या बिल्डिंगान भितर एक धाकटेशें एक गोल कशी जावन एक आवय आनी एक भुरगें थिंगा चिकटून उरलें. तांकां चड आलोंक भायर सरोंक मेवना तितूंतूच. आनीक जितलीं वरां मुखार वेता तितलीं हें भुरगें खंय भुकेलें माय लागीं मागोंक लागलें, माय म्हाका भूक लागल्या, म्हाका कितें खावंक दी. आनी हे आवयन ते सुवातेर आपणाचो हात विस्तायलो आनी कितें मेवता काय म्हूण पयलें. एक तिका खंय जॅमांची बॉटली मेवली, जॅम मेवलें आनीक तें खंय तेणें तिका दिलें ह्या भुरग्याक तिची इल्लीशी भूक मारूंक. मागीर थोड्या वखतान खंय हें भुरगें म्हणूंक लागलें, म्हाका तान लागल्या, म्हाका पिवोंक जाय. रोडोंक लागलें, बोब मारूंक लागलें, तिंगा कांयच मेवोंक ना जालें. तेन्ना खंय ही माय ही बाटली, ही कोळशाची बाटली वो शिशाची बाटली फोडटा आनी आपल्या बोटाक खंय घावो घालता आनी ह्या गायांचें रगत हे आपले दुयेक आपल्या भुरग्याक दिता आनी तिची तान भागयता. पळय मोगाळ भाव भयणीनो, हे मायन ह्या भुरग्याची तान आनी भूक मारपाक जाता ते उपाय घेतले. आमी पळयता कांय ह्या दोन गेल्ल्या वर्साक कोविड-19 जावन पेंडेमीक जावन कितलीं भाव भयणां बुकेन आनी आडकोडींक सांपडलीं. अकस्मात लोकांक दुसऱ्या गांवांनी वचोंक पडलें तेन्ना कांय सवलती नासल्यो तेन्ना, कांय तयारी करी नासतना लोक वेतालो तेन्ना जायत्या लोकांक असल्या लोक भुकेल्लो तानेल्लो तेन्ना जायत्या बऱ्या मनशांनी तांकां आदार दिलो. कांयच आमीच लागींच पळया, आमच्याच बांबोली ह्या हॉस्पिटलाची जायतीं भाव भयणां ओदी करून जेन्ना जेवण खाण लोकांक मेवपाक आडकुडी आसली तेन्ना त्या हॉस्पिटलाची बरे मनाचे मनीस हें जेवण खाण पिवण गरिबांक ओदी करून गरजेवंतांक थिंगा वांडटाले. आमच्या जायतीं म्हाका सांगतालीं जेन्ना क्विट वॉर जाल्लें तेन्ना लोकांक अकस्मात ते गांवची पडोन वचोंक पडली.
तो तेन्ना जायतीं जाणां डेजर्ट म्हणटा थिंगा अरोण्यान ताका रावंक पडलें आनी ती म्हाका सांगताली कोणेकलो भाव आमकां थिंगा कांयच जेवंक खावंक मेळोंक ना इतली ताडणी आयली की दुसऱ्याक जिवो मारून खावपाचें आनी कितें आमकां मेवता तें आमी खाताले हांव विचू दुखून आमी स्कॉर्पियन दुखून आमी भाजून खाल्ल्यात कित्याक आमची थान आमची भूक आमी त्या वेळार आमकां सोसूंक जायना जालें आनी कितें मेवता तें आमी खावंक लागले वय मोगाळ बावडीदो आमी जाणो बेजीक नेसेसिटीज मोहात तीन आमकां फूड क्लोथींग आनी शेल्टर जेवण आमकां जाय आमकां एक बिराड जाय आमकां न्हेसोंक जाय ह्यो आमी म्हणटा आमच्यो मुळाव्यो गरजो आनी जेवण खाण पिवण ना जाल्यार आमी जाणो कोण भाशेन आमी मागीर कितें मेवता तें आमी खावंक लागता आयज आमी हेंच कितें पळयता आयच्या वाचपांनी पयल्या वाचपांत आमी पळयलां सुटकेच्या पुस्तकान देव इस्रायल पोचेक ती गुलामपणान स्लेवरी कशी हें जिवीत जियेतालीं इजिप्टाक तांकां तो सुटका दिता आनी वेतना तांकां कडेन थोड्यो आडकोडी आसल्यो आनी असल्यो आडकोडीन ते आतां देवाची गुणगुणटात आमी काय बरें थिंगा मांस खाताले हांव कांदे खाताले हांव बरें जेवण करताले हांव बुफे करताले हांव हांगा आमकां तुजें मोरो काडल्यान हे अरोण्यात आमकां थिंगा फोंड नासलें म्हणून वाय भाशेन पळय आमी पळयता मोजेस देवा लागीं विनोती करता आनी आमी पळयता देव हे इस्रायल पोजेक पावता तांकां मानना म्हळ्यार उंडो सुर्गेचो उंडो तोच एक भाशेन उंडो तांकां दिता खावंक दिता पिवंक दिता आनी तांची वाट तांणी चलोन बासायल्ल्या देशांत इस्रायल पोजेक तो पाठयता आमी पळयता हांगा ह्या इस्रायल लोकांचें कितें पातोक देवाची कुशी न्हय आपणाची कुशी देवान करची असलें तांचें धोरण जालें हें आमी आयच्या पयल्या वाचपांत पळयता आनी कांय बरो आमी जबाब दिला सर्वेश्वरान आपले पोजेक सुर्गीचो उंडो दिलो देव आमकां उंडो दिता देव आमकां दिसपटो ग्रास दिता हें आमी पयल्या वाचपांत पळयलां आनी आयचे शिवर्तमानांतूय आमी पळयलें कोण भाशेन ही लोक आमी पयलें गेल्ले आयताराक जेजून मिलाक केल्ली 5,000 सुमार दादल्यांक ताणें जेवण दिल्लें आतां ती दादोशी जाल्ली आतां ती ताची सुदेक वेतात बरें मनान थोडीं वेतालीं जाल्यार थोडीं आतां आमकां आतां रांदूंक खावंक पिवंक गरज ना आमी ताचेच बारा या तो आमकां खावंक पिवंक दितलो असले कडेन आनी त्या खातीर जेजू म्हणटा तुमी ह्यो खुणां देखल्यो म्हूण न्हय बोगळ उंडे खावन दादोशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात म्हळ्यार आतां जेजू एक मिलाक करपी मॅजीक करपी ताचे फाटल्यान या बरें मनान न्हय आनी तेन्ना कांय बरें आमकां पळयता ह्या वाचपान जेजू तांकां शिकवण दिता हांव तो सुर्गीचो उंडो आमकां तो सदांच दी ही पोजा म्हणटा हांवूच तो सुर्गीचो उंडो आनी त्या खातीर मोगाळ बाबडीरो जेजू ह्या लोकांक ही शिकवण दिता तेन्ना 4 वस्तू स्पश्ट जाता त्यो म्हळ्यार तो उंडो आत्मीक कित्याक तो देवातावन आयला म्हळ्यार जेजू स्पिरिच्युअल ब्रेड ओत्मीक उंडो देवांतावन तो आयला आनी हें तो तांकां शिटकायता दुसरे सुवातेर तो उंडो देवाच्या स्वयंभाचो म्हणटा तो सासनीक उंडो दिता आमी आयज जेवल्यार हालीं आमकां भूक लागता पूण जेजूक चिकटून आसा जेजू सांगाता आसा तो कितें भाशेन ताका कितें भाशेन आत्मीक कायेन तो वाडटा त्या खातीर दुसरे सुवातेर उंडो देवाच्या स्वयंभाचो तो म्हणटा तो सासनीक इटर्नल आनी तिसरे सुवातेर तो उंडो देवाचो म्हणटोच फकत देवाच्यान तो दिवं येता जेजू देवातावन आयला देवानूच तो धाडलेलो आनी चवथे सुवातेर उंडो एक वस्त न्हय पूण एक व्यक्ती म्हळ्यार पर्सन आमी जाणो 3 जण आसात दुसरो जण देवपूत हो उंड्याच्या रुपान ह्या मनशाच्या रुपान संवसाराक आयलो तें जेजू आयच्या शिवर्तमानांतल्यान कुडीत करता म्हाका खाता तो सासनीक जिवीत जियेतलो हांव जिविताचो उंडो अशें ह्या शिवर्तमानांत मेवता त्या खातीर मोगाळ बावडीनो जेजू जिविताचो उंडो आमचे सगळे परिस्थितीन आमचे सगळे गरजेक तो पावता आमकां तो जिवीत दिता आमची तान भूक योत्मिकायेन आमची तो भागयता तो रसले मनान तो म्हाका ताचेर आमचो विस्वास दवरूंक तो म्हाका कितें भाशेन जेजू म्हाका जेवण खरें ओत्मीक जेवण म्हणून आमकां आपयता आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलें भाग्यवन पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा कोण जेजूचो
आमी जाणाव आमी गोड्याक कुरीस घालता आताक कुरीस खांदयता आमी घरा लागीं कुरीस बांदता सगली भायली वस्तू करता लादायीन करीत मिसां करीत फेस्तां करीत आमी क्रिस्तांव म्हणूंक जाता नांवां आहात आमकां क्रिस्तांवांची आमचे जायते फुडारी आहात क्रिस्तांव नांवांचे पूण तांचें जिवीत कितें त्या खातीर आयज दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो एफेसकारांक बरोवन शिटकायता आनी म्हणटा हांव तुमकां नेट्टान सांगता म्हणटा नेट्टान म्हणजे कितें खरें तें सांगता आनी कितें सांगता जीं जेजूक चिकटून रावल्यान जीं जेजूक आपणायला तांचें जिवीत आदलें न्हय नवें जिवीत जावंक जाय क्रिस्ताका वाट सोत आनी जिवीत जावंक जाय अशें तो आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमकां शिटकायता नेट्टान सांगता म्हणटा त्या खातीर मोगाळ बाबडींनो आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान हें जेजूक मेवल्या उपरांत जेजूक घेतल्या उपरांत ताच्या उतरांतल्यान ताच्या जेवणांतल्यान आमचें जिवीत नवें जावंक जाय असलो हो संदेश दुसऱ्या वाचपांतल्यान तर आमचो जबाब कितें जावं दी पयली सुवातेर मोगाळ बाबडींनो जिविताचो उंडो आमकां पवित्र मिसा भेटेन मेवता आयज आमकां जायतीं लोक आतां म्हणटात फादर केन्ना इग्रोज उक्ती जातली केन्ना आमकां मिसां मेवतली मिसां घोडे टीव्हीचेर आमी पळयता पूण आमकां हो सुर्गीचो उंडो आमकां कोमयन्याव ही आमकां जाय आनी त्या खातीर परिस्थितीन आमी जाणाव केदें व्हडलो वालो त्या मिसाचो आमी कितें भाशेन ताची आपुरबाय करूं मीस म्हळ्यार आमकां तेंगशी आमच्या धर्मीक रितीची असले मनान हे मिसाची आमी आपुरबाय करूंक आमकां आदार मागुया काय आयज आमी जोम मारी वियान्याची परब समारंभ तेन्ना तो पास्तर तो आस्कारी पाद्रींचो तो मुडी देवाच्यान आनी कांयच दिवंक जायना जालें फकत हे मिसाची भेट म्हळ्यार सर्गीचो उंडो आनी कितें सुबेज दिवंक जाय आसलें जाल्यार तो दिता आसलो पूण ताणें ताचे लागीं हें आसलें म्हळ्यार व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें म्हळ्यार हेंच सर्गीचो उंडो हे जेजूचें आजीरपण त्या खातीर मोगाळ बाबडींनो आपुरबाय करुया मिसाचे भेटेची हे समारंभेची दुसरे सुवातेर जिविताचो उंडो आमकां मोन्यारी याज्ञिकाच्या हातांतल्यान फावो जाता आयज आमी पाद्रींचो हो पास्टर्स डे गोवण्याचो दीस पाळटा आनी हें मीस समारंभांक जेजूनच एके भाशेन हें मोन्यारपण रचून हाडलें त्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया आमच्या गोंयांत आमकां पावलाच्या पावला कपेलां इग्रोज आसात कोणाच्यान म्हणूंक जायना आतां घोडी परिस्थितीक लागून घोडे आडकुडे आहात पूण आमकां कोणाच्यान म्हणूंक जायना आमकां मिसां मेवनात कितलीं पावलाच्या पावला थोड्या गांवांनी किलोमिटरांची वाट चलोन बसीन वचोन गाडयेनी वचोन तांकां इगोर्जेंत वचोंक पडटा आनी त्या खातीर मोगाळ बाबडींनो आमी आपुरबाय करुया आनी आयज आमी देवाक आर्गां दिवया आमच्याय गोंयांत पाद्री आसात हे पाद्री खातीर देवाक आर्गां दिवया आमकां गोवणी दिल्ल्या खातीर देवाक आर्गां दिवया आनी तो जोम मारी अशें म्हणून सान फ्रांसीस आसिजेचें उतरां म्हणून एक बोडवो आनी एक पाद्री वेता जाल्यार आपूण पयलो कोणाक नोमान करतलो म्हणटा एक बोडवो आनी एक पाद्री वेता जाल्यार पयलो पाद्रीक नोमान करतलो म्हणटा कित्याक तो जावन आसा म्हणटा एक संस्कार वांटपी जेजूचें आजीरपण करपी त्या खातीर मोगाळ बाबडींनो आमी आपुरबाय करुया आमी चुकता पाद्री बाजारांत तिंट्यार हांगा थिंगा खबरो करचे परस आमी तांचे खातीर मागुया देवाची किरीत भाशेन कृपा आनी आशिर्वाद मागुया सगलीं आमी मनशां आनी मनशांक अशें वचकत आसता तेन्ना देवाच्या कृपेची गरज असल्या मनान आमच्या गोवण्या खातीर तुमची मागणी बरे आवंडे आनी सहकार दिवंक हो किरीत भाशेन उलो आनी तिसरे सुवातेर जिविताचो उंडो नोसोलेल्या जिविताक घोटाय दिता जिविताचो उंडो नोसोलेल्या जिविताक घोटाय दिता त्या खातीर मोगाळ बाबडींनो आयज जेजू तुका म्हाका मेवता तेन्ना म्हजें जिवीत आदलें जायना नवें जाता देखीक पेद्रूक आमी पळया ताणें जेजूक अणभवलो रडलो पातोक जेजू खातीर आपणाचें जिवीत ताणें भेटयलें पावलूक पळया पावलो एका दिसा एक पावटी क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो पूण आतां तो जेजूचो नवो मनीस जावन जेजूक तो परगडटा त्या खातीर क्रिस्तांव म्हणटा तो क्रिस्त हांव आय एम क्रायस्ट असल्या मनान क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक आमच्या कुटुंबान आमच्या पवित्र सभेन समाजान असलें मन आमकां दी म्हूण हे मिसाचे भेटेन कृपा आनी आदार मागून घेवया.
आणि उभी राहून आमची बाबार्थाची स्वतः पुरगटून म्हणूया. सतमानतान देवाक सोरपुरविदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कुर्बी सांबाळलो आंखवार मारीत लायन जल्मलो पोंस काल ताणें खोस खोसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो ताका नेकिपिलो तो मेल्ल्या मदेन देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपुरविदारा देवबापाच्या उजव्याक बसला तुयेंतान जिव्यान मेल्ल्यांची मजबी करून घेतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुवेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. देवा मुखार आमी गोडजेवंतां असले मनान ही मागणी बापाशी दवरुया. आणि आरोनाच्या मोदेस्तीपणा खाल सर्वेस्पोर देव इस्रायल पोरचेची भूक निवारता. देवान खेरीत आपोवणें दिवन विचून काडलोले आमचे यादनीक संस्काराचे अर्थाबरीत समारंभणे वरवीं पोरचेची तरेकवार भूक निवारूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. खावन सोरता तसल्या खाना खातीर न्हय पूण सोरना तसल्या खाणा खातीर भार घेयात. संवसारी वस्तूची आशा सोडून सोरना तसली मूल्यां आपल्या फुडारीपणांत उखलून दवरूंक आमचो राजकारबार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. तुमच्या काळजाची आणि मोनाची नवसोन्नी करात. जिविताच्या उंड्याचे घोटाळेन आमच्या आदल्या खोट्या वोंडावण्यांक पाट वळून जिविताची नवी चाल दवरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महादोन प्रांतीक यादनिकां आनी ताचे निदीक भेटयलोलो आयतार पाळटाव. ताचे बरे भलायके पासत मागतना ते आपल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावूंक देवाची कृपा आनी आमचो सहकार तांकां मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मागण्यान आनी आमच्याय मनान काळजांत आसलेल्यो गरजो तुजेशी दवरता. दोयीन आमकां पाव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बेटो काटा आमची काळजा तातून घालता आमची मोना तू कोरपिता स्वीकार करमो प्रार्थना मागता गोवाउनो आद्राटा ताकाचो रोस समोर पिता आमचे सोतू सोर भेटयता मादून केमो विनोद करता. म्हज्या भाव भयणींनो
म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्पुरविदा देवबापाक मानता तसलें जामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या हातांतले आनी पवित्र सभेच्या आदोबाक सर्वेस्फोर्त मानून घेवं. सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता ते बोले वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्फोरताय उबारता. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणांचे देवा सोर काड्या सोर थान जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सासणांक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवनचो येवन ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयली ताची कूड शेवन आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारोयिल्लें ताचें रोगोत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गींच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. Dolbaranzo sorvesporto. Povil, povil, povil. Dolbaranzo sorvesporto. Sorganizo zarbola. Tuja voi bova. Sorganizo zarbola. Tuja voi bova. Usorgi tu caso iso. Solves por acinavi. Yetrata caso. Solves por acinavi. Yetrata caso. Usorgi tu caso iso. बापा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोनची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत सोमेस मनशा पासत तें वावरो दिलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gud porgotoja. Gesù melo, Gesù żywot zada, Gesù nowianie dolo. Gesù melo,
Jesuci ocalał, Jesu nowianie doru. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोश शेवतेल्या मात समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितुमेंचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर आमची गोडची हे गांवची मरून गेल्ल्यांक आदी पाद्री वावरून गेल्यात मरून गेल्यान तांकां काकलूत मागुया तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझडीत मुखामोड पडूंक फाव कर आमा समेस्तांची आख्ख्या मनशा कुडाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवोन झुजे बागिवोन दोर्मदूत पेद्रो सान झुजे वाज सान जुआं मारी वियानी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपरवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. दिसपोटो गिरास आमकां मागतना सदांच दिसपोटी ओत्मिकायनूय वाडोवंक हे आमकां सुर्गींचो उंडो फाव कर म्हूण मागून म्हणुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपोटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आ सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जेजू जिविताचो उंडो तुका म्हाका दिसपोटे जिवितान बोड गोठाय आनी आदार ताचे जेवणाक असले मनान आमी वांटो घेतात ती सगलीं सुभागी सुम्या तुवें आमची भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कोमुनिया खातीर मागणे मोकाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत आशिल्लो आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगल्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां एक घोडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
हांवें वयता आनी आकांतान तुका एकवटां तुजे कडसून केदींच वेगळो वेगळी सोडूंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. Kayanku Kusal kain ulasu Moje bitur cienta Mosotiu Moje bitur cienta Mosotiu Żywot Jezus Buknielo mosowotno Wirungelo ciumoso Aino Jezus Deodaro Apun moso pransalo Aino Jezus Deodaro Apun moso pransalo मोगाळ बापा ह्या सोर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन बोल्लें सोर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. थोड्यो कोडोण्यो. आयज सद्या काळाचो 18वो आयतार आनी हो आयतार आमच्या गोवण्या खातीर भेटयला. तुमी आयज तुमच्या घरांनी मागणी करूंक आमी मागता. दीस बी आयज भेटुयात सगल्या पाद्रींक गोवण्या खातीर. ह्या सुमानाक म्हळ्यार आयज तें 8 तारीख मिसां आमची इगोर्जीन 2 आसतलीं आनी हे पावटी ही मिसां आमी वाड्या आनी कॉलनीज पोरमोणे घातल्यान SOP सांबाळून ताणें ह्या मिसांत तांची पयलीं नांवां तीं दितात PPCच्या वांगड्या वरवीं. ही 15 सद्याक आमचा नंबर इतलोच आसा म्हणटच ओल्ल्या मनान मिसांत वांटो घेवं येता. 4 तारखेर आमच्या ह्या म्हयन्याचे डिनरीन पास्टर्स डे आनी तो सारको दीस म्हणटच PPCन उलो मारला तुमच्या पास तुमची लोकां पाद्री पासत मागोंक किरीत भाशेन त्या दिसाक सांजे सगलीं आमची ह्या कारांजालची भाव भयणां सांजेची 8:30 वाजता दोर एकल्याच्या घरान तेस भेटयतलीं पाद्रीं खातीर.
सगळीं एकूच बारात म्हणटो जाता तितली तुमच्या घरांनी तुमी त्या दिसाक रावात आनी आमचे खातीर तुमची मागणी तुमी करची म्हूण मागता. पॅरीश हो आमचो आमी म्हणटा पास्टरल लेटर पाप्स बिस्मान धाडलेली आसा, ती हिंगा दवरलेली आसा. कोणाकूय जाय ताणें वचची, दर एक घराक एकूच ही पास्टरल लेटर वचची म्हूण मागता. देव बरें करूं. सर्वेश्वर तुमचेय सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मोन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Gesù ci muove d'oro e come capitina tu sogniamo in Portogara facciamo che muchachico Gesù ci muove d'oro e come capitina tu sogniamo in Portogara facciamo che muchachico Santi Shipran Gesù Polo Santi Shipran ami Bovoya Sogli vivar sopora mata Bapon varung varbar ke boya Sogli vivar sopora mata Bapon varung varbar ke boya